चांद्र कालगणनेतलो जो कार्तिक म्हयनो आसा तो आमच्या गोंयान खूब म्हत्वाचो आसा। कित्याक तर त्या म्हयन्यान भाताची कापणी जावन भाताचे दाणे गोटे हे घरान पावलेले आसा आनी तेका लागून खोशयेचें वातावरण आसता। देवी लक्ष्मी जी आसा ही धान्याच्या रुपान प्रवेश करता म्हणून तिका धनलक्ष्मी म्हणून पुजा केली वयता। त्याच पद्दतीन आमच्या कडेन परंपरा आसा तुळशीच्या लग्नाची आनी तुळशीचें लग्न जाल्या उपरांत गोंयान सुरवात जाता हिंदू धर्मातल्या संबंधित लोकांचो लग्नाचो मौसम आणि प्रतिकात्मक रित्या भगवान विष्णू आणि वृंदा हांचे लग्न जे जाता त्या लग्नाचो सोहळो जो आसा त्याची सुरवात जी आसा ही प्रबोधनी एकादशी जी आसा हो एक पर्वदीन ज्या दिसा चातुर्मास जे आसा त्या चातुर्मासाची समाप्ती जाता आणि भगवान श्री कृष्ण जो आसा तो योग निद्रेंतल्यान उठ्ठा अशें मानतात आनी तेका लागून द्वादशीच्यान तुळशीच्या लग्नाचो मौसम गोंयभर सुरू जाता। जी खाजगी घरां आसा जी व्हडल्या कुटुंबाची घरां आसा किंवा आमच्या कडेन जी देवस्थानां आसा ह्या सगळ्यां कडेन जी तुळशी वृंदावन आसा थंय लग्नाचो सोहळो जो आसा तो द्वादशीच्यान सुरवात जाता। जवळ जवळ तो 5 दीस सुवाळो जो आसा तो चालू उरता आनी ह्या सुवाळ्यान आमकां पळोवपाक मेळटा की पयलींच्या तेंपार लोक मातयेची तुळस घालताले आनी मातयेचे तुळशीक रेंव काडटाले आनी हो रेंव जो आसा तो त्या मातयेन मेळटालो आनी त्याच बरोबर एक तांबड्या रंगाची जिका आमी काव म्हणटा ती माती लोक घेताले आनी दोन्ही रंगांचो मिलाप करून एक सुंदर कावी कलेचो आविष्कार ह्या मातयेच्या तुळशीचेर आमकां पळोवंक मेळटालो। कांय वेळार शेण काडटाले लोक आनी शेण सुद्दां काडटा आसतना तेचेर कलाकुसर करताले। ही परंपरा जी आसा ही आयज इतिहास जमा जावपाच्या वाटेर आसा पूण आतां त्या येवजी लोकांनी सिमेंट जी आसा त्या सिमेंटाचो वापर करून कायमस्वरुपी तुळशी वृंदावन निर्माण केलेलें आसा आनी त्या तुळशी वृंदावनान आमकां तुळशीचो रोप जो आसा तो पळोवपाक मेळटा। खरें म्हळ्यार ओसिमम सेंटम जी आसा जिका वनस्पती शास्त्रांत तुळशीक नांव आसा तेका औषधी गुणधर्म आसा। आमकां थंडी जी आसा खोकलो जो आसा तर त्याच्या पासून एक मुक्तता मेळपा खातीर ह्या पानाचो वापर केलो वयता आनी त्या तुळशीच्या लग्नान जिणो म्हणून जो आसता जिण्याची जेका आमी लिया इंडिका नांवाची वनस्पती म्हणटा तर तिकाय वखदी गुणधर्म आसता तर तिका न्हवरो म्हणून लोक सजयता आनी तेचेर कलाकुसर करता आनी स्वता वृंदा जी आसा म्हणजे तुळस जी आसा त्या तुळशीक व्हंकल करता। मागीर केळीच्या गब्या पासून बाशिंगां तयार करतात आनी मागीर आवळो आनी चीज जी आसा ती वापर केलो वयता। आतां चीज जी आसा ती आमी तिका वळखतात तमर हिंद म्हणून, इंग्लिशीन तेका टॅमरीन म्हणटा। ती खरी म्हणजे आमच्या भारतांतलो खजूर तर ती चीज जी आसा किंवा आवळो जो आसा ह्या आवळ्याक इंडियन गुजबेरी म्हणटात। तर ही जी फळां आसा ही मोसमान उपलब्ध जाता आनी आमच्या कडेन कशें आसा परंपरा की पयलें अन्न जें आसा ते आमी देवाक अर्पण करता म्हणजे नवे करपाची परंपरा किंवा क्रिस्ती धर्मान जी कणसाची फेस्त मनयले वयता ह्या सगळ्या परंपरांतल्यान आमकां नवे जे आसा ते देवाक अर्पण करपाचे आनी म्हणून ह्या पृथ्वी मातेचें जें प्रतीक आसा त्या प्रतिकाक अर्पण करपा खातीर आवळो आनी चीज जे आसा जांकां वखदी गुणधर्म आसा व्हिटामीन सी आमकां मेळटा आनी जायत्या औषधी गुणधर्मान युक्त आवळो आनी चीज ही फळां आसता। त्याच बरोबर जो ऊस आसा त्या ऊसाचो वापर केलो वयता आनी ऊसाचो आमच्या कडेन लागवड जी आसा ही खूब शेकड्यांनी वर्सां सावन गोंयान केली वयताली। आमच्या कडेन उसगांव म्हणून फोंडा लागसार जो गांव आसा किंवा उसगाळी मळ म्हणून जी केप्यां आसा किंवा म्हाऊस म्हणून जे सत्तरीन गांव आसा हे सगळे आमकां उसाशी निगडीत आसा। आतां ऊस जो आसा त्या उसाचो वापर करपा फाटलें कारण म्हणजे आमची फुफ्फुसां आसा त्या फुफ्फुसांक सशक्त करपाचें काम जें आसा तो उसाचो रस करता। खरो म्हणजे उसाचो रस आसा तेतून साखर मोठ्या प्रमाणात आसता आनी तेका लागून तेचो मर्यादीत वापर जे आसा हे डायबेटीस पेशंटांनी करपाक जाय पूण हेर जे लोक आसा त्या लोकां खातीर साखरे युक्त असो जो हो उसाचो रस आसा हो औषधी गुणधर्मांनी युक्त आसा आनी तो तांकां ताजेतवान करपा खातीर उपयुक्त ठरता। तुळशीचें लग्न हे आमकां वखदी गुणधर्मांनी युक्त अशा वनस्पती कडेन एकंदर ऊस आसूं किंवा आवळो आसूं किंवा चीज आसूं किंवा तुळशीचें रोप आसूं आमी ह्या सगळ्या गजालींक म्हत्व दिल्लें आसा आनी तेका लागून गोंयान
दारातली तुळशी घे, पानान पान फुलशी घे, गळ्यातल्या मण्यासाठी किती लोक वनवाशी असे म्हणून या तुळशीक वंदन केले वयता. बायलां सुवासिनी बायलां किंवा हेर बायलां जी आसा ती सकाळी उठल्या बरोबर पहिली माझी ओवी ग दारातल्या तुळशीला असे म्हणून त्या तुळशीक ह्या देवतेचे रूप मानून तिची पूजा करतात. आपले कुटुंब आसा हेका भरभराट जावची, तांकां सुख समृद्धी मेळची म्हणून ही तुळशीची पूजा जी आसा ती गोंयांत केली वयता. आनी तुळशी लग्नाचो हो जो उत्सव आसा हो आमकां आमच्या गोंयच्या संस्कृताये कडेन लागीं व्हरता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.